How are you looking at the church factor, Joel, की कितले इम्पॅक्ट दोन मुद्दे आता भितर एक जी सुयशान सांगले बीजेपी कडेन आज 16,000 सुमार 15 प्रमुख आहात सो तांगेले ताणी इतली तरेन हें केला की फायनल लॅप ऑफ द रिले कोण घेतलो आनी ते व्हरून कोणाक दितलो ते मेरेन ताणी आंकडी केल्या विल चर्च फॅक्टर बी एबल टू काउंटर कॉम्पेन्सेट दिस thing for the opposition? See, the Cardinal has already released a message I think a week back, okay, and the church directive is on those lines, it's very, very clear, although the BJP has tried to, leverage it against this thing, saying that we are also a secular party and that is, we completely endorse that. But I think I like confidence of Chief Minister and the way he said it. Yes, but Pramod, I feel that the message is loud and clear. The minority has got the message very clearly. In 2022, similar message had gone across, but the electorate, the minorities did not go in that direction totally. There are too many secular parties. Yes, too many there secular are too parties. Many secular parties. So, if you allow me to put it that way. But now what happens is the resentment has been very, very vocal. If you see across, over what is happening towards minorities. So basically, that mindset will change. What we had seen in 2022 may not be the same. This time, there will be more anger in the minds of people. Now, if you see the swing in this position is very, very evident. Like if you see Viriato saying that there will be a tsunami in the coastal south, okay, and then when we questioned him that there is a drought in hinterland, so then he said that we are covering it, and of course they are covering it, except for Madkai, which is out of bounds for the Congress. I think they have, because I have been interacting with so many people across. They have covered a lot of ground in the hinterland areas. Except for Madkai, they are not been able to get anything in Madkai. But in other areas, what Swesh had said, that Sangye, Kursharem, Kepe and all, they have, taken a lot of ground, covered a lot of ground. And that is where the BJP is feeling very anxious, very, very kind of this thing, because they are not able to mix and match those numbers. They are lost in Salted, they thought they will cover in hinterland. That arithmetic is going for a toss, and that is the biggest worry for BJP as of now. Yes, 15 pramukhs versus church factor. I will put it that way. To the last, the critical that criticality, if it can be defined, it can be defined. जसे पांडुरंगान म्हळ्या की दोन मिसू उरल्यात थंय कितें मेसेज येता पळोवया. So that criticality can be defined with the 15 pramukhs versus the church factor. How do you look at this combination? चर्चीचो फॅक्टर डेफिनेटली आसा पूण चर्चीचें आतां कशें आहा पयलीं जशें चर्चीच्या कॉलाचेर इन्फ्लुएन्स जाताले लोक तितलो तो जातलो काय ना हें आतां प्रश्न आसा दुसरो मायनॉरिटीचे वोट्स आमकां आतां सोशल मिडिया अथवा प्रिंट हातूंतल्यान आवाज खूब जरी दिसलो न्ही गोंयांत स्पेशली कॅथलीक समाजाच्या बाबतींत कसो प्रश्न आसा जो भायर वता समाज गोंयच्यान तातूंत तो समाज चड आहा सो फायनली तो इन्फ्लुएन्स जरी आमकां ओपिनियनांनी दिश्टी पडलो फायनली थंय बाबा तो वोटर कितलो यूथ वोटर जावं बायल वोटर बुथार कोण पावता थंय बुथार कोण पावता हो खूब क्रिटिकल आसा ओपिनियन दिसलें म्हणून जायना हांव म्हणटा तें दुसरी गजाल फायनल लॅप जो तुमी आतां जर बीजेपीची स्ट्रॅटजी पळोवची फोकस कसो इंडिया अलायन्स ती कॅम्पेन लोकल इश्यूचेर व्हरूंक सोदता इन्फ्लेशन म्हारगाय नोकरी ना करप्शन हाजेर व्हरूंक सोदता बीजेपी एनडीए ती फोकस मोदी UCC नॅशनल पर्स्पेक्टीव इंटरनॅशनल डिप्लोमसी हाजेर व्हरूंक सोदता आतां तूं लास्ट लॅप जर पळोवची फायनल 3 दीस जेन्ना वोटराचेर मॅस्मरायजेशन करपाचें आसता सामकें लास्ट 3 दिसां तो प्लॅन कोणें केला बीजेपीन केला तूं तांचो लायनअप पळय तांचे स्पिकर आनी तूं काँग्रेसीचे स्पिकर नॅशनल लेवलाचेर हें कर नॅशनल स्पिकर जे काँग्रेसीचे आसा तांकां प्रिंटेड स्पीच वाचची पडटा ह्यो वेरेज बीजेपीचे जे आसा तांकां तूं इनपूट दिल्या जालें स्पिकराक तूं तांकां 5 मिनटाचें इनपूट दी ते तुका एका वराचें भाशण ठोकून दाखयतले वेवस्थीत स्पिकर लायनअप पळय तूं अमित शाह धरून तो तुगेलो राजनाथ सिंग धरून सगळे मोठे मोठे येवपाचे ते लायनअप तांणी रोड शो सभा म्हणजे मॅसिव इम्पॅक्ट जी फॉर एक्झाम्पल परची सभा प्रधानमंत्र्याची ऑफकोर्स
प्रधानमंत्री म्हणून टॅक्टफुली कितें करता आतां तो मायनॉरिटीचो इश्यू जालो कॉन्स्टिट्युशनाचो पूण तो स्टेटमेंट दोन तरेन वापरता काँग्रेसीचो एक तो भायर भायर जीं राज्यां आसा जंय हिंदू मेजॉरिटी आसा इंडिया हार्टलँड आहा थंय म्हणटा तो फक्त मुस्लीम काँग्रेस तुमची मतां काडून मुस्लिमां हें दितली तुमची स्किमी काडून तुमचे पयशे काडून मुस्लिमां दितली इतल्यार थांबता पूण तो गोंया सारकेल्या एरियांनी जेन्ना येता तेन्ना तो म्हणटा मुस्लिमाचे तुमचे OBC SC ST रिजर्वेशन काडून मुस्लिमां दितली हो तो एडिशनल स्टेटमेंट करता विच इट कॅटर्स टू गोवा बी पूण स्ट्रॅटेजिकली परत तूं प्रायम मिनिस्टराचे सभेचे पळोवशी इट वूड हॅव बीन दॅट स्टेटमेंट वूड हॅव बीन मोर बेनिफिशियल इफ दॅट सभा दे हॅड हेल्ड इन सांगे कुडचडें केपें एरिया थंय ती कारण तो मास त्या स्टेटमेंटाक हें करपी थंय चड आसा कारण प्रायम मिनिस्टरा कडेन बाकीच्या गोंया दिवपा सारकें कांय ना कंटेन्शियस इश्यूचेर उतर दिवपा सारकें एकूय उतर प्रधानमंत्री दिवंक शकना आनी तो उतराचो मनीस तो दिवचोय ना कारण ताका तें करपाचें ना तो दिवचो ना सो बाकीचें जर तुमकां ओडपा जाय आशिल्लो मासीस जाल्यार घडये ती सभा सांगे ती बिगे जावप तेवढे गरजेची आशिल्ली. पुणून रिजल्टंट इज लास्ट बुथाचो मॅनेजमेंट हय. आनी लास्ट 3 विकाचो दिसांच्यो management. मॅस्मेरायझींग हय. सभा ज्यो जातल्यो पळय तातूंतल्यान माहोल इम्पॅक्ट तयार जातलो इम्पॅक्ट तयार जातलो असो म्हाका दिसता परिणाम चर्च वर्सीस पन्ना प्रमुख इफ आय पुट इट दॅट वे तेच हांवें म्हटलें की चर्च आतां कितें भुमिका घेता आनी तुवें म्हटलें तशें की BJP आतां म्हणपाक लागला की आपुणूय सेक्युलर हय. आनी चर्चीन जें म्हटलां तें आमकांच म्हटलां हय. अशी तांची जी भुमिका जाल्या सो चर्च म्हाका दिसता फुडल्या 2-3 दिसांनी आपली भुमिका स्पश्ट करतली कोण सेक्युलर तो कोण सेक्युलर तो ते चर्च वील डिसायड की कोण सेक्युलर तो आनी तशें पयलीं म्हटलें अशें की 2022 तेंच्यांनी रिजनल पार्टी ज्यो आमची आसा RGP बीन तांकां बरो सपोर्ट केल्लो कांय जाणांनी हे फावटी जावचो ना पूण फुडें परत चर्चीन विचार करपाक जाय की बाबा हे काँग्रेसीक तुमी परत परत सपोर्ट करून कितें मेळटा तुमकां गोंयाक कितें मेळ्ळें हाचो विचार करपाक जाय आतां कारण जे निवडून येतात ते आतां हेजो फॉल्ट म्हणना आमी ते निवडून येतात ते कोण कोण BJP वता सगळे तूं कसले फाटल्या 2-3 इलेक्शनाक घे तूं कितलेशेच लोक निवडून येयले हांगासर आनी ते गेल्या BJPन सो हांकां सपोर्ट करून मेळटा तरी कितें त्या पेक्षा हांव असो म्हजें अशें की गोंयान एक रिजनल फोर्साक बरी हें आसा स्कोप आसा सो तो जो व्हॅक्यूम एक भरून काडपा खातीर RGP एक बरो ऑप्शन आशिल्लो म्हणून हांव सुरवाती पासून सांगा आशिल्लो की RGPची आनी काँग्रेसी समज अलायन्स समज जाल्ली हेंच्या वांगडा इंडिया हेच्या वांगडा जाल्यार सुद्दां गोंयान दोनूय जागा मेळोवपाक तांकां खूब चान्स आशिल्लो हांव पयलींच्यान आय एम गोइंग टू सांगत अनदर जावंक ना